धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 25 होळी 1 ते 27. रोमी सोमराजान आपली मुनसुबी करची म्हूण पावलू मागता. प्रांतांत पावतोच 3 दिसां उपरांत फेस्तूस सेजारेक थावन जेरुसल्याक चडून गेलो. थंय मुखेल याज्ञीक आनी जुदेवांचे फुडारी पावलूचेर आड आपली फिर्याद घेवन आयले. पावलूक जेरुसल्याक धाडून दिवन आपणाक उपकार कर म्हूण तांणी फेस्तुसा लागीं मागलें. खरें म्हणल्यार घातकेपणी वाटेरूच ते ताचो जीव काडूंक सोदताले. फेस्तुसान असो जबाब दिलो, पावलूक सेजाऱ्याक कैदी कसो दवरूंक जाय आनी हांवूच थोड्या दिसांनी थंय परतून वेतलों. तुमच्या फुडाऱ्यांक म्हजेशी येवं दी आनी त्या मनशाचो कसलो गुन्यांव आसा जाल्यार तांणी आरोप मांडचो. तांचे मदें फेस्तुसान आनीक 8 वा 10 दीस सारले आनी उपरांत तो सेजारेक गेलो. दुसऱ्या दिसा तो न्यायसभेंत आपले सोदरेर बसलो आनी पावलूक भितर हाडूंक लायलो. पावलो तेन्ना जेरुसल्याक थावन आयल्या जुदेवांनी ताका वेडो घालो आनी ते ताचेर सोबार गंभीर गुन्यांव थापूंक लागले. पूण ह्या गुन्यांवाचे तांच्यान पुरावे दिवंक जावंक ना. तेन्ना आपली राखण करूंक पावलून म्हणलें, जुदेवांचे समूर्तीचेर, देव मंदिराचेर ओ सोमराजाचेर कसलीच चूक हांवें करूंक ना. फेस्तूस जुदेवांक मानान लेखूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक म्हणलें, हांवें ह्या आरोपा विशीं तुजी नीत करूंक जेरुसल्याक वेची तुका खुशी आसा? पूण पावलून जबाब दिलो, सोमराजाच्या फुड्यांत हांव उबो रावतां, थंय की म्हजी नीत जावंक जाय. जुदेवांक हांवें कसलेंच वायट करूंक ना म्हूण तूं बरें जाणूय. हांव खरो गुन्यांवकार जाल्यार ओ मरण फावो तसलो कसलोय अपराध हांवें केला जाल्यार हांव मरूंक फाटीं सरोना. म्हजेर थापतात त्या आरोपांनी चोत ना जाल्यार फकत तांकां मानचे पासत कोणाच्यानूच म्हाका तांचे आधीन करूं नजो. हांव सोमराजाचो निर्णय मागतां. तेन्ना आपल्या बुदवंताचे मंडळी लागीं गजाल करतूच फेस्तुसान जबाब दिलो, तुवें सोमराजाचो निर्णय मागलाय तर सोमराजा फुड्यांत तूं उबो रावतलोय. पावलू अग्रिप्पा राजा मुखार. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बर्नीस सेजाऱ्याक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रस्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी करून दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घाले आनी खास्तीचें फॉर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्ल्या बगर ताका खास्तीचें फॉर्मोण दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताच्या आरोप्यांनी ताका वेडो घालो, पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या मेल्ल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. कित्याक हो जेजू जिवो आसा म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो
नकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय नीत करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपणा विशीं चवकशी करून निर्णय दिवचो म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका सोमराजाशी धाडीसोर बंदखणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. आग्रिपान फेस्तुसाक म्हणलें, ह्या मनशाक आयकूंक म्हाकाय खुशी आसली. फेस्तुसान जबाब दिलो, तूं ताका फाल्यां आयकतलोय. तर दुसऱ्या दिसा आग्रिपा आनी बर्नीस व्हडा दोबाज्यान आयलीं आनी सदरां आनी नोगराच्या मुखेल मनशां बराबर न्याय सभेंत भितर सरलीं. फेस्तुसान पावलूक भितर हाडूंक लायलो आनी म्हणलें, आग्रिपा राजा आनी सगळ्या आमचे बरोबर आसलोल्यान तुमी हांगा पळयतात त्या मनशा विशीं जेरुसल्याक तशें हांगासरी जुदेवांचो आख्खो समुदाय फिर्याद घेवन म्हजेशी आयलो. ताका आनीक जीव दवरूंक फावो ना म्हूण तांणी हुयेली मारून मागलें. पूण मोरणाचें फर्मोण फावो तसलें ताणें केल्लें कांय एक म्हाका मेळूंक ना. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजा मुखार आपली नीत जावची म्हूण ताणें मागलें. देखून हांवें ताका सोमराजाशी धाडूंक दिवंक येवजिलें. ताचे विशीं सारकें कितें कात आमच्या भोव श्रेश्ठ धोनयाक बरोवचें म्हळ्यार म्हाका कांयच ना. ह्या पासत हांवें ताका तुमचे मुखार आनी खेरेतपणी आग्रिपा राजा तुजे फुड्यान हाडलां. ताची चवकशी केले उपरांत म्हाका कितेंय तरी बरोवंक मेळटलें म्हूण हांव रावतां. एका कोयद्याचेर आरोप घालतात ते दाखोयनासतना ताका धाडून दिवप हें गिन्यान नासलेल्या मनशाचें काम म्हूण म्हाका दिसता.